आम्ही आज जे वॉटर पाईपलाईन जी 30 MLDची ही आज आम्ही सुरुवात करतात तुया गावातल्यान। आता सगळ्यांक खबर आहा उदकाची केदी व्हडली समस्या आमच्या मतदारसंघान आहा आणि आज खरी गरज आसली आमकां जी वॉटर सप्लाय आहा तो इम्प्रूव करपाची। तेका लागून आज आमच्या सरकारान आणि आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान हांगासर आमकां 30 MLD प्लांट दिला। ह्यो टोटल कॉस्ट अराउंड 64.80 crores प्रोजेक्ट ह्यो। आमची रिक्वायरमेंट जी आहा आमच्या मतदारसंघाची ती 14.5 MLDची आसली आणि जेन्ना चांदेलच्यान आमकां उदीक येतालें सो आमकां मांद्रे मतदारसंघाक सदांच डिपेंड रावचें पडटालें पेडणे मतदारसंघाचेर। हे चांदेल प्रोजेक्ट ह्यो आहा पेडणे आहा आणि पेडणे 15 MLD प्लांट कितकीशीं वर्सां 20-25 वर्सां 15 MLD प्लांटाचेर आख्खो तालुका चलतालो। आता जर आमकां जर मांद्रे मतदारसंघाक जर 14.5 MLD उदीक जाय जाल्यार 15 MLD प्लांटाच्यान आमकां एंटायर तालुका आमचो सर्वायव जातलो। पूण खंय तरी 15 MLD न्यू प्लांट जाल्या कारणान चांदेल प्रोजेक्टाचेर खंय तरी आमकां मातशें रिलॅक्सेशन मेळ्ळा। खंय तरी उदीक आमकां जे 4-4 दीस 5-5 दीस उदीक नासतालें ते खंय तरी पयऱ्यान एकदां आतां उदीक मेळटा आमकां। आता तो 15 MLD प्लांट जालात पूण आमचे रिक्वायरमेंट आहा ती फुलफील जायना आणि तेका लागून ह्यो 30 MLD प्लांट खूब गरजेचो आहा। कित्याक आज तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की व्हडले व्हडले प्रकल्प येतात, प्रोजेक्ट्स येतात आणि कोस्टल बेल्ट असल्या कारणान सगळे टुरिजम इंडस्ट्री आहा ती ग्रो जायत आहा, वाडत आहा आणि तेका लागून उदकाची रिक्वायरमेंट म्हणटा ती कमर्शियल आहा पूण डॉमेस्टीक सफिशियंट ना। डॉमेस्टीक आमकां रिक्वायरमेंट आहा ती फुलफील जायना, मागीर कमर्शियल कशी जातली हो प्रश्न आसलो। तेका लागून 30 MLD प्लांट जेन्ना आतां ह्यो सुरवात जातलो तेन्ना सगळ्यांचो प्रॉब्लम आहा तो पूर्ण मतदारसंघाचो। तसोच जेन्ना ह्यो 30 MLD प्लांट जाल्या उपरांत ऑटोमॅटिकली 30 MLD प्लांट पेडणे मतदारसंघाक मेळटलो। सो तेंचे रिक्वायरमेंट आहा ते फुलफील जातले, आमचे रिक्वायरमेंट आहा ते आमकां फुलफील जातले। म्हणजे 14.5 MLD रिक्वायरमेंट जी आहा ती आमी आयज 30 MLD केल्या। म्हणजे फुडले 15-20 वर्सांचें प्रोविजन आयज करून दवरला। आयज खुबशे लोक म्हणटात की अरे उदीक हाडटा बरें आहा पूण येदे व्हडले प्रोजेक्ट्स येता पूण हे आमी जे उदीक आहा ते सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट करून कशें कशें घातला ते ऑलरेडी प्रोविजन केलां। इलेक्ट्रॉनिक सिटी हांगाच्यान 5 MLD वयतले, 2 MLD आहा ते IDCक वयतले आणि रेस्ट आहा ते आमचे एंटायर मतदारसंघाक वयतले। सो आमकां उदकाचो ह्यो प्रॉब्लम आसचो ना। आयज आमी ही पायपलायन हांगासर घालतात ती टोटल 19 किलोमिटर्साची पायपलायन। सो जेन्ना एक बरें दिसता की जेन्ना खंयचोय प्रकल्प जेन्ना सरकारी प्रकल्प आमी हाडटात जे आमच्या मतदारसंघा खातीर आहा तो ऑटोमॅटिकली कोरगांव विलेजीक बेनिफीट जाता, कित्याक ती कनेक्टिविटी आहा ती कोरगांव विलेजी कडल्यान आहा। सो आयज ही पायपलायन घालता आसतना आमी चोपड्या मेरेन जी पायपलायन घालतले, जी पयलीच पायपलायन आहा ती खूब शॉर्ट कमी आहा। म्हणजे 300चे पायप आहा, मागीर फुडें वचून 250चे आहा, मोरजी पावता 200चे आहा। आयज आमी 600चे घालता। 600चे घातल्या कारणान उदीक हे हांगाच्यान फ्लो जातलो, स्पीड मेळटली, प्रेशर मेळटलो उदकाक। तसोच मागीर कोरगांव वयतलो, कोरगांवच्यान पालया मेरेन वयतलो, कित्याक कोरगांव कनेक्टिंग आमकां हरमल आनी पालया लागता। सो हे टोटल किलोमिटर्स आहा ते 19 किलोमिटर्साचे आहात आणि सांगल्या प्रमाणे 64.80 crores प्रोजेक्ट ह्यो आतां कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी जोरान आपलें काम चालू केलां। कित्याक बरें दिसता की सरकारान नवीन पद्दत यूज केल्या की जेन्ना प्रोजेक्ट आहा तेका टायम ड्युरेशन दिला। जर टायमार त्यांनी कंप्लीट करूंक ना जाल्यार तेका फायन पडटा। सो म्हाका दिसता तेंचे ऑलरेडी टायम शॉर्ट जाल्लो आहा। 9 म्हयने उरल्यात। 9 म्हयन्या भितर तेंच्यांनी ह्यो कंप्लीट करपाक जाय, ह्यो तेजो टास्क आहा। जर जावंक नाल्यार 2 म्हयने एक्सटेंशन मेळोंक शकता तेका, पूण प्रोवायडेड एक बारीक नॉर्मल फायन पडटली तेंकां। मागीर तेंकां एक्सटेंशनाक इतले इजी जावचें ना, तेंकां फीज फायन पे करचे पडटा। तेका लागून तेंचेरूय प्रेशर आहा, जाता तितक्या बेगीन ह्यो प्रोजेक्ट कंप्लीट करता आणि आमच्या आख्ख्या मतदारसंघाक गरज आहा की हे बेगिनात बेगीन प्रोजेक्ट एका वर्सा भितर ह्यो कंप्लीट जावंक जाय। कित्याक पाणयाचो विशय आहा जो म्हाजो टार्गेट आसलो, हांवें सदांच इलेक्शन कॅम्पेनिंगाक हांव जाहीरनाम्याचेरूय म्हटला उदकाचो मेजर प्रॉब्लम ह्यो सॉल्व करतलो आणि म्हाका दिसता हांव अर्दो म्हाज्या सक्सेसा कडेन अर्दो पावलेलो आहा आणि एका वर्सान हांव सक्सेसफुलूय जातलो हे उदीक आख्ख्या मतदारसंघाक दिवपाक। आयज जो 30 MLD प्लांट जाल्लो आहा पळय बाईचेर आयज आमी इनॉग्रेशन केलें। म्हाका दिसता हांगा मांद्रे आख्खे हितून खुबसो पाणयेचो इश्यू आसलो, हे हितून 30 MLD हो येवन प्लांट म्हाका सगळ्या गांवचो इश्यू सॉल्व जातलो उदकाचो। इतल्यान म्हाका बेगितल्या काम जावचें तशें बायडीन स्टेप घेतले की हे बेगितल्या बेगीन तांकां टायम पिरियड दिल्लो आसा ते हितून काम जातलें। इतल्या म्हणटान सगळ्यांक मातशें कॉपरेट करपाचें, कित्याक ट्राफीक
आनी हे सगळो इशू जातलो खंय ना खंय सगळ्यांक म्हजो प्रॉब्लेम जातलो पण सगळ्यांनी अंडरस्टँड करून घेवचें कित्याक हे उदकाचो इशू सगळे आमकां लोकांक सगळ्यांक उदक हो प्लांट जेन्ना जातलो तेन्नाच आमी खंय तरी एक रिलॅक्स जातलो इतलेंच म्हणटा मी सगळ्यात पयलीं आमच्या अजित सरांचे स्वागत करता. 13 MLD प्लांट यूज जावपाची खूब आमची एक आशा उत्सुकता आसलेली की उदका खातीर आमी कितकी धडपड करता किंवा उदक मेळना म्हणून तेंच्या लागीं किंवा पयलींचे सुद्दां ज्या ज्या गोश्टी कडेन आसल्यो सरकारा कडेन किंवा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन अश्यो गोश्टी आमी खेपो घातल्यो की आमकां उदक जाय. लोकांक उदका खातीर खूब त्रास जाताले. तशेंच आयज जो सरांनी ह्यो फुडाकार घेवन पायपलायनीचो किंवा 13 MLDचो प्लांटाचेर हें केला फोकस केला आनी मातशें बेगीना बेगीन करपाचें आनी लोकांनी मातशें समजून घेवपाचें की बाबा हें आमच्या खातीरच आसा आनी हे गोश्टीं खातीर आमी खंय तरी फुडाकार घेवन आमी तो प्लांट बेगीना बेगीन आमी तेंचो सहकार्य करतलो तांकां सहकार्य. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.